इस्रायल पोरजा आपले तंबू बांदता ते पळोवन तो तांचेर श्राप धाडूंक म्हूण ताका सांगता. पूण देवाचें उतर आयकून सदांच देवाच्या उतराक परगोट करूंक तो वावुरतलो. म्हणून जर तरी तो राजा ताका श्राप घालूंक म्हूण सांगता, तरी पूण तो तें आयकना आसतना इस्रायल पोरचेक देवाचे कृपेन तो बेसांव म्हूण दिता. आनी त्याच वरवीं आयच्या ह्या पयले वाचपान आमी जें आयकलां तें गायोन तो बरयता. आनी दुसरे वाटेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां याज्ञीक आनी दुसरे वडील जे जावन आसले तेंचे एक्सपेक्टेशन्स जावन आसात ते आमकां दिश्टी पडटा. जेजू तांचे मदें वावुरता आसतना ते ताका वळखिनात, पूण एक्सपेक्टेशन्स तांचे व्हड जावन आसले. जेजू एक व्हड राजा जावन येतलो म्हूण आनी तो आमकां सोडवण दितलो. तो गरीब स्तुतीन आमचे मदें येयलो, पूण तरी पूण तांच्यांनी ताका वळखूंक ना. तशेंच आमचे एक्सपेक्टेशन्स ह्या दिसांनी कितें म्हूण जावन आसा ताचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाय. बरेच फावट आमी जे एक्सपेक्ट करता तें आमकां फावो जायना, आनी जेन्ना तें आमकां मेळना बरेच फावट आमी मागणें करूंक पूण सोडून दिता. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां उगडास करून म्हूण दिता. खरेंच भाशेन जेजू आमचे मदें आसा. तो आमच्या जिवितान आमकां आदार दीत आसा. तरी पूण आमी ताका वळखिना. आमी आमचेच मनान आमच्या काळजांनी ज्यो एके भाशेन भावनास फिलिंग्स म्हूण येतात ते वरवीं आमी वावुरता आनी आमी चडशे वेळ पातकांनी म्हूण उरता. पूण जेजू तरी पूण आमकां सांबाळून म्हूण घेता आनी वाट पळयता केन्ना म्हूण आमी तें सगळें सोडटले आनी परतून ताचे सरशी म्हूण येतले. तर म्हज्या भावा भयणीनो, जे भाशेन खुर्साच्या जुवावान सगळें कितें सोडून खुर्साक आपणावून जेजूचो पाटलावदार जालो आनी शुभ वर्तमान परगट केलें, तेच भाशेन आमच्या जिवितान ह्या कोरोना व्हायरसच्या टायमार आमी पूण देवाचें उतर आमच्या जिवितान कशे भाशेन आमकां फुडें व्हरता तें समजून दुसऱ्यांक पूण आदार दिवंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. ह्या संवसारा पासत आमी मागणें करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवाळायन आयकून घे. हे अवचित सुरू जाल्ले पेस्त पिडाक निरंतरणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगतगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करूंक भलायक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. पेज 38 C 24. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवाबापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, बागेवून जुवांचो उगडास करून खुर्सार जेजून भेटयलेल्या बलिदानाचो समारंभान आमी आतां भक्तीन वांटो घेता. तर जेजूक एकटवून तुजे कुशे प्रमाणे
कुर्सायलोले आमचे जिवीत दिश्टी पडीन तुका मोगान भेटूंक ह्या बलिदानान आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोट केलें. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केला. तो आमचे मदें येवचे वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाखाणुची. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीचे स दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित पवित, पवित पवित, पवित दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भोला तुज्या वैभवान. हून सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. हून सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूळ परगोटुया. तुज्या कुसानी पुनः जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टकोती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनकुवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय,
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैतार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीचे, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां जाणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरून दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. पेज 56 D17. Jesu, moja
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, भाग्यवन जोवाच्या जिवितान विचित उजवाडान खुर्साचो गोठ तुवें आमकां ओळखून दिलोय. ताचो उगडास करून खुर्साच्या बळिदानाच्या ह्या जेवणान आमी आतां वांटो घेतलो. त्या वरवीं आमचो खुरीस उखलून घेवंक जेजूचो पाटलाव सदांच जावंक आमकां घोटाय दी आनी खुर्सार जेजून जोडलेले सर मनशांचे सोडवणेची ओळख आमचे भोंवतणी मनशांक दिवंक आमकांय उमेदीन भर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 92 F 15.